जेजू जावन आसा दाकांची बाल आनी आमी सर्व पवित्र सभेचे सांदे तिचे फांटे. जेजू सांजोच्या वांजेलांत 15व्या अध्यायांत वाक्य 4-6 म्हणसर आमकां अशें शिकयता. तुमी म्हजे थंय एकवटान रावा, तेन्ना हांव तुमचे थंय एकवटान रावतलो. जशी एक फांटो वाली थंय एक जावन रावल्या करीत फळ दिवंक शकना, तशेंच म्हजे थंय एक जावन रावल्या करीत तुमी फळ दिवंक शकना. वय हांव दाखवाल, तुमी फांटे. जो कोण म्हजे थंय रावता आनी जाचे थंय हांव रावतां तो यथेश्ट फळ दिता, कित्याक म्हजे विणें तुमी कांयच करूंक शकना. म्हजे थंय रावनासलेल्याक फांट्या बरी कातून उडयतले आनी तो सुकून वेतलो. तसले सुके फांटे आरयतात आनी उज्यांत घालून लासतात. जेजू आमकां ताच्या एकवटांत रावंक आपयता आनी एखाद्या वेळा आमी ताच्या एकवटांत रावना जाल्यार सुकून गेल्ल्या फांट्या परी जातल्या म्हणली जागृती तो दिता. आमी यथेश्ट फळ दिवन क्रिस्ताच्या जिवितान वांटेली जायचे तर ताचे थंय एकवटान रावचें अति गरज. तर जेजूच्या एकवटान रावचें कशें, ह्या सवाला विशीं ह्या व्हिडिओंत आमी समजोनी जोडटल्या. जेजूच्या एकवटान रावच्याक जायत्यो वाटो आसात. उदाहरणाक सांगचें तर वैयक्तीक मागणें, हेरांक कुमक करची, पवित्र पुस्तक वाचचो इत्यादी. पूण ह्या सर्व वाटा सांगता जेजू एक कंपल्सरी वाट आमकां शिकयता आनी ती वाट आमी पाळी नासल्यार जेजूच्या एकवटान रावंक आमी शकना. जेजू ती वाट जुआंच्या 6व्या अध्यायांत शिकयता. जेजू जुआंच्या वांजेलांत अध्याय 6 वाक्य 56 अशें सांगता. जो कोण म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता तो म्हजे थंय जियेता आनी हांव ताचे थंय जियेता. जेजू सांगता ताचे थंय जिये जाय जाल्यार, म्हणजे ताचे थंय लागशिल्ल्यान एकवटीत जावन रावा जाय जाल्यार ताचें मांस आनी रगत आमी सेवी जाय. जायते जाणांक हें आयकत आसतना विचित्र म्हूण दिसोंक पुरो. कशें एका व्यक्तीचें मांस आनी रगत आनी एका व्यक्तीन सेवचें? ह्या काळाच्या जुदेवांक सयत तें विचित्र म्हूण दिसलें. हें आयकल्लेच जायते जुदेव वाद विवाद करूंक लागले, सांगून हाणें आमकां आपलें मांस खावंक दिवचें जाल्यार कशें? जेजून कित्याक असली एक विचित्र शिकवण आपल्या फाटल्या उदारांक दिली? कित्याक ताणें ताच्या फाटल्या उदारांक आपलें मांस आनी रगत सेवंक आदेश दिलो? ह्या सवाला विशीं इल्लें समजूंक आमी प्रयत्न करची गरज. आमी जाणाव जेजू जावन आसा देवाची शेळी. स्नानीक जुआवन हाचेच विशयांत साक्ष दिल्ली, सांगून पळया देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. पोरण्या सोल्ल्यांत शेळयेक एक विशेष स्थान आसा. शेळये विणें इस्रायेलींक पास्क संभ्रमूंक असाध्य. जेन्ना इस्रायल परजा इजिप्तान फाराव्या काल कश्टतली, देव इस्रायल परजेक फाराव्यातावन सुटका दिवचे खातीर इजिप्त घरांचेर 10 खरगां धाडटा आनी तांतून 10वें खर्ग सर्व खरगां पैकी कठीण खर्ग. तें जावन आसलें प्रथम जनितांचें मरण. आनी ह्या खर्गा तावन इस्रायल परजेक निवारच्याक देव इस्रायल परजेक मोइजे मारिफात एक विशेष आदेश दिता आनी हें आमी वाचता निर्गमन पुस्तकांत अध्याय 12 वाक्य 1-14 म्हणसर. थंयसर देव इस्रायल परजेक एक आईबावीन शेळी तलाश करूंक सांगता. एका घराण्याक एक शेळये लेकान 14 दीस तिचो पोस करून 14व्या दिसा त्या शेळयेक मारूंक देव आदेश दिता. तशेंच मारलेल्या शेळयेचें तें रगत घरच्या दारवंताच्या दोनूय खांब्यांक आनी ताच्या वयले पाटयेक ते सारोवंक देव फरमायता. आनी त्याच राती मारलेल्या शेळयेचें मांस खावच्याक देव थंयसर आदेश दिता. ते राती देवाचो दूत मोद्यानेर इजिप्ताच्या हर एक प्रथम जनिताक जीवशी मारता. पूण दारवताचेर शेळयेचें रगत आसल्या इस्रायल घरांच्या घरांक देवदूत हात लायनासतना मुखार वेता. हांगासर आमी ध्यान दिवंक जाल्ली संगत कितें म्हळ्यार देव शेळयेची बली भेटोवन केवल रगत दारवताचेर सारोवंक सांगिना, बगार ताचे सांगता शेळयेचें मांस खावंक सयत फरमायता. जर तर इस्रायल परजेन केवल बली भेटोवन शेळयेचें रगत दारवताचेर सारोवन शेळयेचें मांस खायनासतना भितर बसली तर
तांचेय प्रतिम जनित मरण पावते. पोरण्या सुल्ल्यांत हे एक नियम आमी पळयता. बली भेटयल्ल्या मनजातीचे मांस खावचे ते नियम. बली भेटयल्ल्या मनजातीचे मांस केल्ले शिवाय ती बली संपूर्ण जायनातली. बली संपूर्ण जाय तर मांस खायचेच आसले. पवित्र पुस्तक म्हणटा जेजू जावन आसा पास्का बली. आमी जर तर कोरिंथकारांक बरयल्लें पयलें पत्र 5 अध्याय 7वी वळ उक्ती केली तर थंयसर सांव पावलो अशें सांगता, क्रिस्त आमची पास्काची शेळी म्हळ्यार भेटोवन दिल्ली बली. पोरण्या सोल्ल्यांत पास्काच्या फारीकपणा पासत परत परत मनजातींची बली भेटय जाय आसली आनी ती खायचय आसली. मनशाचे पातक संपूर्ण रितीन माफ करूंक त्या मनजातीच्या बलये वरवीं असाध्य आसले. मनशाच्या पातकाच्या फारीकपणा पासत एक आई बाबीण आसल्या मनशाची शाश्वत बलयेची गरज आसली आनी जेजू जावन पावलो की आई बाबीण शाश्वत बली आनी खरें खाण. जेजून आमचे खातीर बली भेटयल्या म्हूण आमी ओगेच बसूंक जायना. बगार त्या बलयेचो फळ आमी जोडी जय तर ती बली आमचे थंय संपूर्ण जाय तर देवाच्या त्या शेळयेचे म्हणजे जेजूचे मांस आमी खायचय. देखूनच जेजू सांगता सांजुवांच्या वांजेलांत 6व्या अध्यायांत, तुमी मनशा पुताचे मांस केल्ले करीत आनी ताचे रगत पियेल्ले करीत तुमचे थंय जीव आसचो ना. जो कोण म्हजे मांस खाता आनी म्हजे रगत पियेता ताचे थंय ससनाचो जीव आसा आनी निमाण्या दिसा हांव तांकां जिवंत उठयतलो. जेन्ना जेजून आपणाचे मांस खायचें म्हणली शिकोवन दिली तेन्ना जेजू आपुणूच पास्काची शेळी म्हणलें सत उगडापें करता. पूण ताचे जायते पाटलावदार हें आयकल्लेंच हें सत समजोवंक ते सोलवले. ते पुरपुरून म्हणाले, हें उलोवणें विपरीत जालें, हें आयकूंक कोणाक जायत? आनी अशें सांगून जायते जेजूचे शीस जेजूचो सांगात सांडून फाटीं परतले. ते जेजूच्या उतरांचो अर्थ समजूंक नात. अशें जेजूच्या अति गरजेची ती शिकोवण स्विकार करिनासतना जेजूच्या एकवटांत ते पडले. मोगाचे न्हू, हें आयच्या दिसाळी घडोवन आसा. जायते जण पवित्र एवकरिस्ता विशयांतली ती सताची शिकोवण सांडून सूख शिकोवणेक वेंग मारून कातोलीक पोय सभेचो एकवट सांडून अन्य पंगडांक पळटे आसात. केवल कातोलीक पवित्र सभा खरी जेजूची कूड आनी रगत दिवंक शकता पवित्र मिसाच्या बलिदाना मुखांतर. आनी अशें पवित्र एवकरिस्तान आमी जेजूची कूड आनी रगत सेविल्ल्यांत ताचे कडेन खऱ्या एकवटान रावूंक शकता. जेजूचे मांस सेविल्ल्या वरवीं मात्र ताच्या बलिदानाचो खरो फळ आमकां लाभता. जेजू म्हणटा, म्हज्या एकवटांत रावा, म्हजे विणे तुमी कितेंच करूंक शकनात. मागया. भौमुगळा जेजू, पवित्र एवकरिस्तांत तुजें हजरपण वळखून मिसाच्या बलिदानांत तुका नितळ काळजांत सेवूंक आनी तुका आराधन करूंक तुजी कृपा म्हाका फोव कर. तुज्या पवित्र नांवान मागता जेजू. आमेन.